उल्लेख केलो आर्य तुवें पैंगीणचो काणकोणा पैंगीण काणकोण हो तसो पळोवपाक गेल्यार जे म्हत्वाचें शार आसा मडगांव ताजे पासून जवळ जवळ 50 किलोमिटर पयस. आनीक मागीर तूं आनी शिकला तूं निराकर हांगा ताजे कडेन येवपाचो आसा मागीर. पैंगीण गांव मातशें हो तुजो शाळेचो गांव आनीक थंयच्यान 50 किलोमिटर शारां भितर म्हणजे गांवांतल्यान शारांत येवपाचो हो जो प्रोसेस आशिल्लो म्हणजे मानसीक नदरेंतल्यान आसत किंवा एकूणच एक वातावरण गांवांतलें आनीक हे शारांतलें ताजे कडेन कशें कितें एडजस्ट केलें? जेन्ना हांव 9th पयलीं फर्स्ट टायम आकाशान जॉयन जालो जाल्यार तेन्ना म्हाका एक खुबशी हीच म्हजी एक मेन डिफिकल्टी आशिल्ली की कशें तें मॅनेज करपाचें. शाळा आमची जे हायस्कूल आसा ते 1:30 सुट्टालें आनी म्हाका 4 म्हळ्यार थंय मडगांव पावपाक जाय आशिल्लें. सो आनी वचपाक 2 तास तरी मिनिमम लागतातच. बस म्हणटकीर तांचेर रावप जाता. तशेंच घाटाचेर खंयचें एक्सिडेंट कितें जालें जाल्यार ट्रॅफीक आसता ताका लागून खूब वेळ जातालो. सो हांव कितें करतालो, पप्पा म्हाका स्कुलांतल्यान बेगीन कलेक्ट करतालो. स्कूल सुटले तशें हांव स्कूल बसीक रावनाशिल्लो. 1:30 पप्पान कलेक्ट केलो, घरा आयलो, जेवन हांव परत 2:15ची हांव बस धरतालो, मडगांव येतालो. आनी म्हजे बरोबर मम्माय आसताली. एक फावट मम्मा लेट जालो जाल्यार हांव पयलीं वतालो, ती मागीर येताली. आनी हे म्हाका सॅटर्डे आनी संडे आसताले. सॅटर्डे हांव गेलो, मागीर काकागेर ना जाल्यार म्हजे पप्पालो काका आसा तांगेर रावतालो, ना जाल्यार आत्यागेर रावतालो. आनी संडे म्हाका 9 to 4 आसताली क्लास. सो फूल डे आसताली. तें म्हाका व्हडलें अशें डिफिकल्ट अशें नाशिल्लें की मडगांव टू मडगांव बरें जाता, ट्रॅव्हलिंगूय व्हडलें नासता. पूण जेन्ना काणकोणच्यान मडगांव येवप एक खूब डिफिकल्टी आनी ताजे मागीर फिजिकली खूब टायर्ड जातात. सो परत तें शिकपा कडेनूय कॉन्सन्ट्रेशन जाय पडटा, तें मेळना. पूण म्हाका दिसता हाका लागून म्हाका ताणें फिजिकली स्ट्रॉंग केलो आनी मेंटली स्ट्रॉंग केलो. आनी ताका लागून म्हाका 11th आनी 12th खूब बरें जालें. 11th 12th म्हजें ऑनलायन गेली दोनी वर्सां. आनी जेन्ना आमचे प्रॅक्टिकल्स आसताले तेन्नाच म्हजें ऑफलायन वचप जातालें. प्रॅक्टिकल्स नाजाल्यार खंयच्यो एग्जामी आसल्यो जाल्यार. सो तेन्ना हांव बसीन वचून येतालो. आनी म्हणजे 12thचे सेकंड टर्म जो आसा तेन्ना आमचे ऑफलायन स्टार्ट जालें. सो तेन्ना हांव हांगा रावपाक लागलो फ्लॅटाचेर. माशेंची निराकार स्कुलाचो कितलो हें आसा म्हणजे हातूंत भितर कंट्रिब्युशन तुज्या यशा भितर? निराकार हायस्कुलान म्हाका खूब कितें दिलां आनी थंय गेल्ल्यान हांव इतलो फुडें म्हळ्यार पावपाक शकलो. म्हणजे मेन फावंडेशन जें आसा सायन्स मॅथ्स जावं नाल्यार खंयचेय सब्जेक्ट घेयात ताजें मेन फावंडेशन म्हजें निराकार हायस्कुलान जालें. म्हाका एक बरे टिचर्स मेळ्ळे. ऑलवेज म्हळ्यार म्हाका अशें एनकरेज करताले मुखार वचपाक. जेन्ना हांव आकाशाचें हेमंत सराक सांगलें, ते आमचे हेडमास्टर आशिल्ले तेन्ना, की ताणें म्हाका खूब असो सपोर्ट केलो आनी एनकरेज केलो. सरान सांगलें की तूं कितेंय डिफिकल्टी आसा आपल्याक सांग, आपूण तुका सॅटर्डे कशें करून मॅनेज करता. खंयची क्लासी इम्पॉर्टंट क्लासी आसा ती सकाळीं दवरता, सांजचे मागीर आपूण मॅनेज करता. आनी तूं आकाश कर, कित्याक तुका एक एक्सपोजर मेळटलो, दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर तुका कॉम्पीट करपाक मेळटलें आनी तुका कळटलें की तूं खंय आसा क्लासीन. सो सरानूय खूब हेल्प केलो. तशेंच आमचे मॅथ्स सर, सायन्स टिचर्स हांचे कडल्यान म्हाका खूब हेल्प मेळटालो. तांचे कडल्यान हांव शिकतालो. आनी तशेंच हांव दोनी कडेन जें शिकयता तें कंपेर करतालो की हांवें खंयची मॅथड वापरल्यार बरी, कशें केल्यार बरें. अशें करून म्हाका एक बरी आयडिया मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान म्हाका खूब हेल्प जाली. आनी नॉट ओन्ली इन एकेडेमिक्स, म्हणजे ऑलरावंड डेवलपमेंट जालो स्कुलान. खंयचोय ड्रामा कितेंय आसूं, स्कीट कॉम्पिटिशन आसूं ना जाल्यार पेंटींग आसूं, मागीर स्पोर्ट्स, सगळ्या हातूंत हांव पार्टिसिपेट जातालो. तशेंच क्विजीस, डिफरंट क्विजीस म्हाका 7th स्टँडर्डाच्यानच सरान एनकरेज केलो की वचपाचें तुवें. तशेंच स्टेट लेवल हांवें प्रायजीस हाडली क्विजान. 7th 8th हांव तितलो सिरियस नाशिल्लो, पूण 9th पावलो तेन्ना स्टडीसान हांव खूब सिरियस जालो. आनी तशेंच एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसा तातूंतय हांव पार्टिसिपेट जातालो. आनी ती एक लर्निंग विथ फन अशें जालें म्हजें. आनी तातूंतल्यान तें गरजेचें एक्चुली की दीसभर अभ्यास करप हेंय बरोबर न्ही. मदीं ब्रेक जाय पडटा, हॉबीज खंयच्यो आसा त्यो कंटिन्यू करप आसता. तें म्हजें निराकार स्कुलान खूब डेवलप जालें. खूब म्हत्वाचें सांगलें तुवें. आनी खंयचो भुरगो जर अशे तरेचें यश मेळयतलो जाल्यार पालकां बरोबरच स्कुलाचें कंट्रिब्युशन खूब म्हत्वाचें आसता. तुवें हेमंत सराचो उगडास केलो, हेमंत कामत जे तुमचे मुख्याध्यापक आशिल्ले, आयज आंगले हायर सेकंडरी भितर ते प्राचार्य आसात. सो ते स्वता वेगळे वेगळे जी वोकेशन्स आसात तांचो अभ्यास करून भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपी अशे तरेच्या आकाश सारक्या किंवा वेगळे वेगळे संस्थांक जॉयन जावपा खातीर भुरग्यांक थोडी कन्सेशन्स दिवपी अशे तरेची व्यक्तिमत्वां जाय पडटात स्कुलां भितर. तुवें उल्लेख केलो हाजो कित्याचो की लर्निंग वीथ फन म्हणटा तें. How important it is while pursuing the dreams like NEET?
वेन वी स्टार्ट अवर नीट प्रिपरेशन तेन्ना आमकां स्ट्रेस म्हणटा तो खूब आसता आनी एवरीबडी हॅज दॅट स्ट्रेस. सो डिलींग विथ द स्ट्रेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो स्ट्रेस कमी करपाक आनी तुजें मायंड परत रिफ्रेश करपाक, परत कॉन्सन्ट्रेट जर तुका करपाक जाय स्टडीजाचेर जाल्यार ज्यो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज ना जाल्यार खंयचेय हॉबीज आसात ते करप खूब इम्पॉर्टंट. ते मागीर कितेंय जावं, थोडे म्युजीक आयकतात नाजाल्यार थोडे योगा करतात, मेडिटेशन करतात. तशें म्हजे बाबतींत हांव फोटोग्राफी करतालो. फोटोग्राफी, पेंटींग हे म्हजे आवडीचे, सो हांव तें फॉलो केलें. आनी खंयचेय जर टॉपराची टॉप कितें आयकलें जाल्यार ते सदांच सांगतात की तांची एक अशी हॉबी आसतली आनी ताका लागून ते प्रिपरेशन आनी तांचें बरें जावपाक पावलें. मायंड आपल्याले फोकस करपाक जावपाक. शकले. या खूब म्हत्वाचें आसा आनी सगळे पालकांनी लक्षांत घेवपाक जाय की आमी नॉर्मली अशे तरेचे जे भुरगे नीट सारके एग्जामी खातीर परस्यू करतात वेगळे वेगळे कोर्सीस, तांचेर आमी अभ्यासाचो इतलो लोड दितात की त्या टेन्शना भितर ते जो एक्चुअल परफॉर्मन्स येवपाक जाय आशिल्लो तो बरेचशे खेपेक येवपाक पावना. आनी म्हणून शिक्षक आसा त्यांनी मोर इम्पॉर्टंटली द पॅरंट्स हांचो रोल खूब म्हत्वाचो आसता.